नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो। बाकीच्या राज्यांबरोबर गोंयच्या केंद्राकडेन अडकले 500 कोटीचे जीएसटी भरपाईचे हप्ते केंद्राचे तिजोरेंत ठणठणाट। दोळे बुधवारा जीएसटी मंडळाचे बसकेर बॉल्साक कातर मारपाची तयारी। म्हादय जागोर दिल्ली, काँग्रेसीचे दिल्ली जंतर मंतरार धरणे। गिरीश दिगंबर, लुईझीन सार्दीन प्रतिमा दिल्ली धरण्यार। बीजेपी मुख्यमंत्र्याचोय निषेध, कर्नाटकाक दिल्लीची फाटी घेयात। कांदे बटाटा फाटोफाट दुधाची शॉर्टेज। अमूल, वारणा, मदर डेअरीन दूध वाडयले उपरांत गोवा डेअरीचो नंबर। लिटराचेर 3 रुपये वाडोवपाचो प्रस्ताव। खावडूय वाडटा, फायल प्रशासकाकडे। 8 वर्सां सनबर्न ईडीएम वाल्यांची सरकाराक 4.5 कोटींची तोपी। आदली बिलां चुकोवंक वेगवेगळ्या कंपनीच्या नांवान दर वर्स सनबर्न वाल्यांचोच ईडीएम सरकार घेता पिशाची सवंगां, खासा रिपोर्ट। आनी संसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावंक मशीन पावले एकदांचे। कॉन्ट्रॅक्टर हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीचे काम सुरू। 3 वर्सांत संसडो क्लियर करपाचें टार्गेट। बाकीच्या राज्यांबरोबर गोंय जीएसटी भरपाईच्या आशेर। केंद्राचे तिजोरेंत ना पयसो। ऑक्टोबर डिसेंबरांतली 500 कोटी मायज जीएसटी भरपाय गोंयाक येणे। फंड नाशिल्ल्यान ऑक्टोबरांतले 280 कोटींचो अजून पत्तो ना आनी आतां डिसेंबरांत सुमार 225 कोटी। राज्यांक दिवपाचे जीएसटी भरपाईचो पयसो आनी सेस उबो करूंक बुधवारा कावन्सिलाचे बसकेंत जीएसटी स्लॅब आनी रेटी हालपाची दाट शक्यताय। बॉल्साक कातर मारपाची सरकाराची तयारी। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली गोंयची कर येणावळ वर्साक 6 ते 7% वयर वाडना। अशे परिस्थितीक 14% मेरेन करवाड जमेक धरून वयलें कॉम्पेन्सेशन पयलीं 5 वर्सां राज्याक दिवपाची जीएसटी कायद्यांत तरतूद। अर्थवेवस्था झालिल्ल्यान गोंय तसो दिल्लीतूय तिजोरेंत ठणठणाट। 28% जीएसटीचे सामान आनी सेवेवयली जीएसटी सेसांतल्यान राज्यांक ही कॉम्पेन्सेटरी जीएसटी भरपाय येता। मात ऑगस्टा उपरांत केंद्राचे राज्यांक कॉम्पेन्सेशन बंद जालां। गोंयचे ऑक्टोबर आनी डिसेंबर मेळून 500 कोटींचे 2 हप्ते येवपाचे उरल्यात। 2017त 241 कोटी जीएसटी भरपाय मेळिल्ली। 2018त 502 कोटी जीएसटी भरपाय मेळिल्ली। 2019त जीएसटी टार्गेट वाडला, येणावळ मंदावल्या। ऑक्टोबरांतली 280 कोटी जीएसटी भरपाय येवपाची आसा। डिसेंबरांत 200 ते 230 कोटी जीएसटी भरपायेचो अदमास। दोनूय हप्ते आयल्यार गोंयांक बरोबर 480 ते 510 कोटी मेळपाचे। सद्याचे हलाखीचे परिस्थितीत गोंयांक हो मोठो आदार जावपाचो। मात मोदी सरकाराची परिस्थिती ना। बुधवारा 18 तारखेर जीएसटी कावन्सिलाची दिल्ली बसका जाता। 5% मूळ स्लॅब 6 ते 8% करपाचें वारें चल्लां। त्या शिवाय 12% 15 करप आनी 28% जीएसटी खाला आशिल्ल्या सामान आनी सेवांचोय सेस चालोवपाची तयारी चल्ल्या म्हूण हवा चल्ल्या। तशें जाल्यार 5% स्लॅबांतली ग्रॉसरी आयटम, नित्याचे कपडे आनी फुटवेअर धरून मुळावें सामान म्हारग जातले। रेस्टॉरंटांनी एकवेळ जेवण खाण म्हारग जावये। राज्याक भरपाय दिवप केंद्राक कायद्यान चुकना। मंदाविल्ले अर्थवेवस्थेत पयसो उबो करूंक मोदी सरकाराक आनीक मार्ग ना। केंद्रीय अर्थमंत्री ह्या कथीत प्रस्तावांचेर अजून तरी सुतोवाच करिना। असले प्रस्ताव कावन्सिलाचे बसकेचे एजेंडांचेर नासतात, अकस्मात येवन तांचो निकाल लागपाचो। बाकीच्या राज्यां बरोबर गोंयच्याय पदरांत जीएसटी कॉम्पेन्सेशन पडपाची वेवस्था जातली काय ना तें बुधवारा कळपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयचो म्हादय जागोर दिल्ली, काँग्रेसीन आयतारा दिल्ली जंतर मंतरार धरणे धरले। आमदार दिगंबर कामत, लुईझीन, खासदार सार्दीन, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश प्रतिमा धरून प्रदेश काँग्रेसीचे कितलेशेच फुडारी धरण्याक बसले। केंद्रांतलो मोदी सरकार आनी गोंयच्या सावंत सरकारान मेळून बीजेपीन गोंयचो घात केला। पोटवेंचणूक जिखूंक म्हादय विकपाचें कारस्थान। कर्नाटकाक दिल्लें क्लियरन्स फाटीं घेवचें म्हूण मागणी। करो न्याय करो, हमारी मांगे का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हमारी मांगे का न्याय करो। मादे हमारी माँ है, मादे हमारी जान है, मादे हमारी माँ है, मादे हमारी जान है। कर्नाटका के 13 सीट जब इलेक्शन में जीतने के लिए उसके लिए उन्होंने हमारा सौदा किया। हमसे अन्याय जो हो रहा है
उसका आवाज उठाएंगे। हमारा आंदोलन ये चालू रहेगा। हमारा आंदोलन जब तक ये केंद्रीय नेतृत्व जो सरकार है उनके आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। It is a shame that the BJP government is destroying the country, destroying economically, destroying its democracy. Now the same BJP government is destroying the environment and ecology of Goa. They have destroyed the lifeline of the people of Goa. हमको लगता है उधर से इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर इधर आए जंतर मंतर पे। अभी इधर हमारे लीडर्स को लेकर इधर बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो इतना किलोमीटर दूर है, इनको सुनाई नहीं दे रहा था। अभी इधर आकर बैठे हैं कि इनको ये सुन सकते हैं। So actually, they want to build a dam, stopping this or decreasing the amount of water that's coming to go. It is in Supreme Court. Both the states have gone to Supreme Court. Supreme Court में अभी तक वो नहीं दिया verdict. So who is the Javadekar to give any this to them? सुप्रीम कोर्ट का verdict आने दो, बाद में देखेंगे क्या होता है। गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात शामिल असा। आज तो म्हणू की आपल्याला काय खबर ना आणि अशी भूमिका घेतला की कितें चल्लां आपल्याला कांयच खबर ना, पण सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा की प्रमोद सावंत या प्रकरणात शामिल असा। क्योंकि गोवा में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और हम लोगों को दिल्ली में आके आवाज देना पड़ता है सरकार। हम आज दिल्ली में केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमको पूरी आशा है कि हमारा आवाज केंद्र सरकार सुनेगी और जो चिट्ठी षड्यंत्र रचा के उन्होंने कर्नाटक को दी है वो चिट्ठी वो इमीडिएटली जल्द से जल्द विड्रॉ करें। कांदे बटाटा फाटोफाट, दूधही तापता। दुधाच्या सप्लाय शॉर्टेजी उपरांत अमूल, मदर डेअरी आणि वारणान पाकीट आणि लिटराचे रेट 2 रुपया वाडयलो। शॉर्टेजीक लागून गोवा डेअरीक महाराष्ट्रांतल्यान सप्लाय जाता त्या दुधाचो रेट 3 रुपया वाडला। गोवा डेअरीचोय लिटराक 3 रुपया वाडोवपाचो यत्न। परवडना जाल्ल्यान खावडीचोय रेट वाडपाची शक्यताय फायल आडकल्या प्रशासका कडेन। सप्टेंबर ऑक्टोबरात अवेळी उटंगारांत शेतां भाटां फळभाजयेचे शेतकी मळे काबार जाले। तशें हो उटंगार दुधकारांकूय बादलो। गोंयाक महाराष्ट्रांतल्यान दुधाचो सप्लाय अर्द्या मायज पडला। एके वटेन शॉर्टेज, दुसरे वटेन सप्लाय दुधाचो रेटूय वाडला। अमूल, मदर डेअरी आनी वारणान लिटराक 2 रुपया वाडयले। सध्या गोवा डेअरी, महानंद आनी नंदिनीचो दर आसा तसोच आसा, मात सुत्रां उलयता ते पळयल्यार तेवूय वाडपाचे। अमोलाचे टोन मिल 20 रुपया असले, वांगडाच लिटराचेर तेंच्यांनी 4 रुपया वाडयले। अमोल टोन पयले असले 20 रुपया, आता जाले 22 रुपया हाफ लिटर, वांगडाच 2 रुपया वाडयले। अमोल हायपॅट 51 असले ते 53 केले, 2 रुपया वाडयले। वांगडाच कशें वाडयले तेंच्यांनी? वांगडाचे म्हणजे आमी तशें 20 रुपया दिता, पूण ते 1 रुपया वाडयला तेंच्यांनी, पूण आमी कितें करता, आमी 20 रुपयांनीच दिता। प्रुडंटान गोवा डेअरीच्या MDक फोनार घातलो, तो उलोवंक तयार ना। मात सुत्रां सांगता ते प्रमाण दर वाडीचो प्रस्ताव आसा खरो। 1.5 म्हयनो जाले यत्न चल्ल्यात। फायल प्रशासकाक धाडल्या। कळटा ते प्रमाण 2 ते 3 रुपया दर वाडीचो प्रस्ताव। भायल्यान 36 रुपयान लिटर येताले ते दूद आतां गोवा डेअरीक खंय 39 रुपया पडटा। खावडीचेरूय किलाचो रेट वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। 8 वर्सां जालीं सनबर्न ईडीएमवाल्या सरकाराक सुमार 4.5 कोटी देणे। टॅक्स फारीक करिना तो ना वेल्यान वाणिज्य कर खातें आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलांत केशी। सनबर्नवाले दर वर्सा वेगवेगळ्या कंपनीक मदीं घालून ईडीएम करतात। आदलो टॅक्स बुडयल्यार पोरूंची कंपनी वेगळी म्हूण फुडल्या वर्सा परत परमिशनां। सरकारूय पिशाचें सवंग घेवन दोळे धापून दूध पिता। ईडीएमाचो सिजन तेंकलो तसो खासा रिपोर्ट। 2008 सावन आतां मेरेन गोंयांत दर वर्सा सनबर्न ईडीएम जाता। मदलीं 1-3 वर्सां गोंया भायर जालें, मात 2011 सावन सनबर्नवाले गोंय सरकाराक कोट्यांनी रुपयांचो एंटरटेनमेंट टॅक्स फारीक करपाचे आसात। 2011 वर्सा परसेप्ट डिमार्क प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन 9.43 लाखांचो टॅक्स बुडयलो।
जिल्लोधिकाऱ्यान निकाल गोंय सरकारा वटेन दिवन पैशांचे रिकवरी खातीर मुंबय जिल्लोधिकाऱ्याक बरयला. 2012 वर्सा परसेप्ट लायव्ह कंपनीन 1.3 कोटी रुपयांचो टॅक्स बुडयलो. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलांत दुसऱ्या अपिलाचेर सुनावणी चालू आसा. 2013 वर्सा सनसेट गेटवेज कंपनीन 2.40 कोटींचो टॅक्स बुडयलो. अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्ता मुखार सुनावणी चालू आसा. 2014 वर्सा परसेप्ट लायव्ह कंपनीन 46.17 लाखांचो टॅक्स बुडयलो. अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्ता मुखार सुनावणी चालू आसा. 2015 वर्सा परसेप्ट लायव्ह कंपनीन 37.59 लाखांचो टॅक्स बुडयलो. अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्ता मुखार सुनावणी चालू आसा. 2016 ते 2018 मजगती सनबर्न गोंयांत जावंक ना. 2019 फेब्रुवारीत जाल्ल्या ताचो टॅक्स भरला आनी ताची मोलावणी चालू आसा. कितलो कमी भरला तो मोलावणे उपरांत कळपाचो. आतां जी कंपनी सनबर्न इडियम करता ती कंपनी दुसरी म्हूण सांगिल्ल्यान सरकारान पिशांचे संवंग घेवन दुसरे फावट परमिशनाय दिल्यात. एंटरटेनमेंट टॅक्स सोडून पुलीस सेक्युरिटी वेवस्थेचेर सनबर्नाची लाखांनी रुपयांची बिलां पेंडींग आसात. ताचेर सनबर्नाचो आर्ग्युमेंट असो. सनबर्नाचो एंटरटेनमेंट टॅक्साचे केशींत आर्ग्युमेंट गोंयांत खुबश्यो तिकेटी कॉम्प्लिमेंटरी पास म्हूण दिवचे पडटात. ते खातीर लोकांचो नंबर वाडटा मात येणावळ आसना. वाणिज्य कर खात्याचो आर्ग्युमेंट कायद्या प्रमाण आयोजकांनी कॉम्प्लिमेंटरी पासांचेरूय एंटरटेनमेंट टॅक्स भरपाक जाय. सनबर्नाचो पुलिसांच्या बिलाचेर आर्ग्युमेंट आमकां गेटी पुरते पुलीस पुरो. गोवा पुलीस सगळ्या रस्त्यांचेर पुलीस घालून बील आमचेर थोपतात. पुलिशेचो आर्ग्युमेंट इव्हेंट मोठो आशिल्ल्यान फकत गेटी कडेन पुलीस दवरूंक जायना. गेटी शिवाय पार्किंग सरभोंवतणी आनी इव्हेंटाचे सुवातेर वचपी रस्त्याचेर ट्रॅफिक आनी सुरक्षा सांबाळची पडटा. डिसेंबरांत करतात ते सनबर्न शैलेश शेट्टीच्या क्लासीक कंपनीक फुडें काडून सगळीं परमिशनां आयोजन टॅक्स क्लासिकान पळोवपाचो. इडीएम त्याच पोन्न्या सनबर्न कंपनीचे. फाटलो पेंडींग टॅक्स भरिनासतना नवीं परमिशनां उखलूंक नव्या कंपन्यांच्या नांवान कारभार. सरकारूय पिशांचे संवंग घेवन दोळे धांपून दूद पिता. बशिल्ले कडेन तोपी सरकारी तिजोरेक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. संसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावंक वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान मशीन हाडलें एकदांचें. हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीक कॉन्ट्राक्ट. 3 वर्सांत संसड्यावेलो कोयर क्लियर करपाचें टार्गेट. नित्याक हे मशिना वरवीं 300 ते 400 टन कोयराचेर प्रक्रिया जातली. आनीकय असलीं मशिनां हाडटले म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी सांगता. मशिनाचो नाल्ल फोडूंक नगराध्यक्ष सीओ आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. एक मेन इशू आशिल्लो मडगांवकारां खातीर स्पेशली आमच्या फातोडेकारां खातीर. ताका आमी आतां एक मॅक्झिमम सोल्युशन हाडला. तुमी पळयलां हें मशीन आतां हांगा आसा. एक काम आयच्यान स्टार्ट जालें तेंच्यांनी प्लेस केलां आनी फाल्यांच्यान सामकें फूल स्विंग हें काम स्टार्ट जातलें. आमी पुजा बीन कितें करपाचें तें सगळें केलां आडकळी ना येवचें म्हणून. आनीक आय थँक फातोडा MLA श्री विजय सरदेसाय, वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर श्री मायकल लोबो एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. तेंच्या पर्सनली येवन विजीट केलें आनी हेजें इतलें केलां. सो आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू दॅट. As we all know, this has been a burning issue for quite a long time, and government has taken lots of measures to eradicate this so-called Hansada menace or whatever you may call it. But we are very hopeful now. This is the first step that we have taken, and government is committed to see that there is a solution for this, to get rid of initially this 2.3 lakhs of the garbage which is to legacy waste which is there in a scientific manner, and this is the first step and proper action will be taken. गोवा वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने हमें काम दिया है. वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड. ये काम हमें आज से शुरू करना है एंड ये कम से कम टोटल टाइम पीरियड 2 years एक्सक्लूडिंग मानसून है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग 2 साल एक्सक्लूडिंग मानसून इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 साल के अंदर हमको एक काम खत्म करना है. 3-3.5 साल के अंदर तो हमें कंप्लीट रेमिडेशन करके इसका जो भी फ्रैक्शंस है उसको डिस्पोज करने का. डिस्पोज करने का जो भी लैंड्स है वो गोवा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें आइडेंटिफाई किया, GWMC ने आइडेंटिफाई किया, MMC भी साथ में उनके साथ आइडेंटिफाई करके हमें दिया है. एक बार अभी लैंड और ऑफिशियली मिलने के बाद इसका जो डिस्पोजल प्रोसेस भी हम लोग चालू करेंगे. अभी फ़िलहाल एक मशीन से चालू करें, बट इन नेक्स्ट 15 days में टाइम में कपल ऑफ और मशीन डालेंगे. एक मशीन का आउटपुट है इट्स अबाउट 400 to 500 tons इन ए डे. टोटल आउटपुट है 2 to 3 मशीन डिप्लॉय करके विद इन अ टाइम पीरियड विल ट्राई टू कंप्लीट दिस जॉब. Give a commercial break.
वास्कोचो उद्देजक नाना बांदेकार फुडले विधानसभेत बिनविरोध आमदार जावपाचो प्लान करता. नानान ताचे 75व्या वाडदिसा पत्रकारां मुखार ताच्या मनातली इत्सा उक्तायली. मुरगांवचे 4 मतदारसंघांतल्यान खंयच्या मतदारसंघात उबो रावपाचो तें दाम बाबाचो प्रसाद घेवन थारायतलो म्हणून नाना उलयला. खरें उलोव आनी कोण रावना जाल्यार बिंदास एकटो रावता. कॉम्पिटिशन करून कितें आसता की एकामेकाचेर उगीच दावो घालता की हो असो तसो. आतां 77 वर्सां आनी 2 वर्सांनी आसा दिसता इलेक्शन. 79त कितें आयकून घेवन नाना बाब असो नाना बाब तसो. आमचे सगळेच गुण बरे नासतात. गुण हे असतात, प्रत्येक मनशात कडेन वायटूय गुण असतात, बरे गुण. ते मागीर फिल्टर करून आमी खंयचे ते करप. तुमकां दिसता की म्हाका बरे गुण आसात, पण इलेक्शनाक रावलो की म्हजे वायटूय गुण दाखयतले. अनॉनिमस आसा, अनॉनिमस आयले सुद्दां न्ही सल्टाना म्हणटा आनी सल्टान येवं ना अनॉनिमस. तुम्ही सगळ्यांनी कळोवंक जाय की आनी कोण रावपाक जायना. नाना बाब पुरो. But have you decided to join any party? Because we know that you are a great leader of MG party. I think I am the man of all parties. I am still MG, not official member. But दिल में सिंह दिसता अजून, बांदोडकर साहेब दिसता. Taluka, 4 constituencies. So which constituency you are selecting? I will ask दामोदर बाबा प्रसाद घेता त्यांना डिसाइड करूया. पण हे कार्य करीत रावता. Means you made your mind that you will contest after 2 years. I am always thinking that I should represent somewhere in Goa. I am representing presently in this way. So it is not necessary to represent that way. But if the God wants, I don't know. गोवा मायल्सान टुरिस्ट लोकां खातीर वरां प्रमाण टॅक्सी सर्वीस सुरू केल्या. कोणाकय टॅक्सी 6 वरां 8 वरां जाय जाल्यार मेळटली. उपरांत वरां प्रमाण टॉपअपूय करूंक मेळटली. ही सर्वीस लॉन्च करता थंय आसा एका दिसांत 1,500 ट्रिपी वाडल्यो. हरशीं खंय दिसाक 2,000 ट्रिपी जाताल्यो, त्यो 3,500 तेंकल्यो. आणि आमची पॅकेजीस जावन आसा 4 hours 60 किलोमीटर, 6 hours 75 किलोमीटर आणि 8 hours 90 किलोमीटर. सध्या आमी आयल्या ते 4 hours 60 किलोमीटर, 6 hours 80 किलोमीटर आणि 8 hours 100 किलोमीटर केले. ते आतां आमी मॉडिफाय करतले. आता हें पॅकेज बुकींग जें आसा तें कस्टमराक बऱ्याक पडटलें. म्हळ्यार तुमी खंयचो कस्टमर समज जर भायल्यान येता आनी ताका समज गाडी आपल्या बरोबर दवरपाची आसा जाल्यार ताणें ह्यो पॅकेजी घेवपाच्यो. आनी ह्या पॅकेजी भितर एक फायदो कितें की जशी तुमची पॅकेज काबार जावपा येता, तुमी जशें मोबायल रिचार्ज करता तशें तुमी रिचार्ज करपाक शकता बाय एवरी आवर. म्हळ्यार तें आतां जे पॅकेज आमी इंट्रोड्यूस केल्या ती सगळी आमची कस्टमराक बऱ्याक पडटली. दुसरी खबर म्हळ्यार ही पॅकेज इंट्रोड्यूस करतकीर काल राती आमचो आज अचानक सगळ्या टॅक्सी एनरोलमेंटाचो डिमांड चडच वाडला. पूण आमी सद्या कितें केलां की 06 रजिस्ट्रेशन आनी 08 रजिस्ट्रेशन आमी सद्या होल्ड करून क्यूआ प्रमाणे घेता तांकां. म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन इतली जाल्लीं आसा की आमचे कडेन टॅक्सी खूब जाल्यात 08 रजिस्ट्रेशन आनी 06 रजिस्ट्रेशनाच्यो. म्हळ्यार तांकां कस्टमराचे डिमांड आनी टॅक्सी हे दोनी आमकां पळोवन आमी ठरयलां अशें की जश्यो गाडयो येतल्यो आमकां तश्यो आमी घेतले रजिस्ट्रेशन सगळे पेपर. पूण तांकां एनरोल करून घेतले. जशी फुडली खंयची गाडी समज मस्तीपण करता, कोण ड्रायव्हर कितें करता किंवा आमकां ताका डिलीट करपाक पडली सिस्टमांतल्यान, तो डिलीट जाता दुसरे आमी भितर घेतले. गोंयांत राबित्याक आशिल्ले नायजेरियनाचे प्रस्न सोडोवंक म्हूण नायजेरियाचो भारतांतलो उच्चायुक्त फुडें सरला. गोंयच्या नायजेरियन समाजाच्या फुडाऱ्यांक बरोबर घेवन ताणें उंचेल्या पुलीस अधिकाऱ्यां बरोबर बसकाय घेतली. आयिल्ले दिसा गोंयांत नायजेरियन ड्रग्साचे केशींनी सापडटात. आतां नायजेरियन आनी पुलिसां मदीं बरे संबंद जावचे म्हूण खंय तांच्या भारतांतल्या उच्चायुक्ताचे यत्न. नायजेरियन फुडाऱ्यां कडेनूय तो खंय ह्या गजालीचेर उलयतलो. My purpose of coming to Goa was to pay a courtesy call on the Commissioner of Police and to discuss, to convey the challenges of the Nigerian community in Goa as they let us reported to us in the Nigeria High Commission, and to establish a line of communication between the leadership of the Nigerian community
in Goa and the police through the commissioner. And that visit was facilitated by the West African Division of the Ministry of External Affairs. So that's why I came. Now, we have seen him and we are now briefing the Nigerian community as to the outcome of that. Director General of Police, yesterday I took the leadership of the Nigerian community in Goa here, and he received us very graciously, and we discussed very candidly about those challenges. चौथो सेरेंडिपिटी आर्ट महोत्सव 2019 पणजे कांपालार दबाज्यान सुरू. दक्षिण आशियाई देशांतलो हो एक मोठो फामाद कला महोत्सव. विज्युअल, परफॉर्मिंग, कलिनरी आर्ट्स अशे वेगवेगळ्या कला मळावेल्यो कलाकृती एकठांय हाडपी हो महोत्सव. सेरेंडिपिटी महोत्सवांत कलेच्या मळावेल्यो कितल्योश्योच नव्यो आनी ट्रेंडी गजाली कलाप्रेमीक पळोवंक मेळटात. फुडल्या आयतारा मेरेन सप्तकभर हो महोत्सव चलतलो. ಬಾಗಿಲ್ಬಡಿ ಬರ್ದು ಹಾಗೆ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಇದ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮನೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಇದೇ ಮನೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಿತ್ತು? ಈ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಅದೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಗುರ್ತಿದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ? This is yet another wonderful opportunity for us to witness the performance of some very talented artists in the field of theatre, visual talent artists in the field of music, culinary arts, craft, photography and dance. That is very good reason to be excited to hear to this creativity event. The Goa is popular tourist destination. The beautiful landscape and beaches attract the tourists from the different parts of the world. The warm hospitality of the people of Goa is well appreciated wherever we go. And we love our food, football, fun and festival. The Goa is culturally gifted, and our dance, music, theatre, songs provides a great entertainment and audience and helps to display and tradition to the world. गोंय आनी कर्नाटकाच्या शिमेवेल्या जोयडा तालुक्यांतले जगलबेट आनी शिगरगांव ह्या गांवांनी 14 वर्सांनी महालक्ष्मीची जात्रा जाता. ह्या जात्रे आदी 2 मंगळार आनी 1 शुक्रार 24 गांवांतल्या लोकांनी गांव सोडून रानांत वचून रावपाची प्रथा आसा. दीसभर रानांत न्हावप, रांदप, जेवप आनी सांजे 6 उपरांत घरांत भितर सरप. लोक रानांत गेले काय घरांत लक्ष्मी येता अशी ताचे फाटली श्रद्धा. आज कोणा गाडी येशील आज येऊ जायना तो वाटेल ते केले असेल तुझी मांडणी करून घेऊन चोवीसकडे लक्ष्मी मांडणी करून घेऊन लेकरा बळा गाई लोक चेल्ल्याकडे साधन करून दाखवतो दाखवतो कुठं माहिती. आमची 24 करियादीची 2 लक्ष्मीची जत्रा बसणार म्हणून आम्ही यासाठी वार पाळलो. 3 वार बाहेर त्याच्यानंतर आता तिथे पुरा जत्रा बसणार. ही जत्रा केन्ना बसतली? एप्रिल तारीख धरून ना अजून तरी एप्रिलात बसूया म्हणून. म्हणजे जत्रा बसूच्या पहिली 6 महिने हे वाळ पाळतात. म्हणजे वाळ कसे पाळतात ते वार बऱ्यासाठी म्हटलं कुणी घरात काय हिवळा बिळण असे काय करू नये म्हणून त्याच्यासाठी आधी वार पाळतात. वार म्हणजे कसे म्हणजे गावाबाहेर जातात? गावाबाहेर जाऊचे काय कारण काय कसे काय? कारण म्हणजे ते वार पाळले तर गावाबाहेरच जाऊचे तर गावात आणि परत काय करूचे ना असं वट सगळ्यांनी बाहेरच जाऊचे. महालक्ष्मी खय बसतली? पहिली जगबेट नंतर शिंगरगाव. किती दिवस असता? 9 दिवस जत्रा. टोटल 18 दिवस. 18 दिवस.
इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.